कोविड महामारीच्या समस्येपासून आधारित मय मतदारसंघाचे माननीय आमदार श्री प्रवीण जागे यांनी मय मतदारसंघाच्या लोकांची गरज ओळखून त्यांनी आयच्यान ही कोविडच्या पेशंटांक हॉस्पिटलांत व्हरपाक किंवा तांकां आनीक कसले हेल्थ सेंटराचेर व्हरपा खातीर ही आयची गाडयेची सेवा जी आयच्यान सुरू केल्या. कोविड वाढली पेशंट हे सगळ्यांचे ऐकून आमच्या आमदारान तांकां मतदारसंघाक गाडयेची अरेंजमेंट केली आणि एक अत्यंत गरज आसली. आम्ही आमदाराक सांगना फुडें आमदारान आमच्या गाडी हाडून आमच्या सर्वीस केल्ली आमी ते गाडयेचो व्यवस्थीत सारकें आमी सगळ्यांक सेवा सारकी दितले. जे कोण फोन बी करता तांकां सगळ्यांक आमी थोड्यांची विचारपूस करून सगळ्यांक जी सेवा ही सारकी आमी दितले आणि चडांत चड आमी आमदाराचे आभार मानता कारण ही आमच्या मतदारसंघाक गाडी दिल्ल्या बद्दल. मय मतदारसंघात आज ॲम्ब्युलन्स याची सेवा दिल्ली आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक आव्हान करता मय वासियांक की जेन्ना तुमकां गरज लागतली तेन्ना जे नंबर दिल्ले आसा आमचो ऑफिस नंबर आसा आनी इतर नंबर आसा ह्या नंबरार तुमी कॉल करून जे ॲम्ब्युलन्स आसा हेजो तुमी वापर करून घेवचा. आयज ह्या कोविड महामारीच्या एकदम खराब परिस्थिती भितर आज आमी मय मतदारसंघात आमी आज ॲम्ब्युलन्स अरेंज केल्ली आसा. हे स्पेशली 7 पंचायत मयाच्या मतदारसंघाच्या 7 पंचायती भितर खंयच्याय मनशाक ताका कोविड जाला आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाक जाय किंवा हॉस्पिटलांतल्यान हाडपाक जाय म्हणजे गोवा मयाची PHC म्हणा शिरोडचे PHC म्हणा त्याच प्रमाणे सांखळे PHC म्हणा हातूंत कोणाकय जर वचपाचें आसा 7 पंचायती भितरल्यान तर तांणी ह्या गाडयेचो वापर करूंक शकतात. हांगा सगळे नंबर कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचे सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आसात. शेवटचे हे 2 नंबर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसात. त्याच प्रमाणे आमचो कार्यकर्तो बाब विष्णू भोसले किंवा आमचो पार्टी अध्यक्ष बाब दया कारबोटकर आमी सगळे पंच सगळे सरपंच हांकां तांणी प्रत्येकाने कॉन्टॅक्ट करपाचें. त्याच प्रमाणे हांव सगळ्या BJP कार्यकर्त्यांक मुद्दाम एक आव्हान दिवंक सोदतां की तांकां कोणय खंयच्याय तांच्या वाड्या वयल्या खंयच्याय मनशान तांकां जर कॉन्टॅक्ट करत की तांकां कोविडाचे खंयच्याय मनशाक कितें प्रॉब्लेम आसा तर तांणी तांकां ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करून ही गाडी तांकां व्हरपाक येतली आनी तांकां पावोवपाचें दोनूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली.